बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान आमी दिसपट्टे घडपी घडणुकांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतात। आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक या सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो रिपोर्टर विनायक सामंत हाजे कडेन। आयच्या दिसभराच्या हेतून 2 म्हत्वाच्यो गजाली हांव तुमकां सांगता। सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जे आसा स्टीफन फर्नांडीस हांच्यांनी एक नोटीस काडल्या। ती म्हटल्यार जे केबल ऑपरेटर्स आसात, टीव्ही केबल आसतले, इंटरनेट केबल आसतले, ज्यांच्यांनी इलेक्ट्रीक पोलांचे तांच्यो वायरी आसा तांकां फायन आसा आनी ती कोर्टानूय केस आसली चालू आसली। सो तेचेर आतां एक नोटीस काडल्या। ते म्हणजे तांकां मातशी थाकाय दिल्या। तांकां एक टायम फ्रेम ते घालून दितले की ह्या टायम फ्रेमान ताणें तांचो सगळो जो रिकवरी जी आसा ती ताणें दिवची आनी त्या टायम फ्रेमा भितून त्यांनी ज्यो केबल्स घातल्या पोलांचेर ते त्यांनी काडचे। सो आयज स्टीफन फर्नांडीस हांच्यांनी हेचेर सगळी इन डिटेल म्हायती आमकां दिली की कितले टायम फ्रेम आसतलो आनी कितें तेंचे SOPs आसा। SOP सद्या तेंची तयार चालू आसा जाता ती आनी ती SOP तयार जाल्या उपरांत एक टायम फ्रेम जातलो। ही SOP तयार जावपाक सादारण 1-1.5 म्हयनो वतलो आनी ही SOP तयार जाल्या उपरांत टायम फ्रेम आमकां एग्जॅक्ट मेळटलो की ह्या टायम फ्रेमा भितून तेंचे ज्यो वायर्स आसात ज्यो पोलाचेर आसात त्यो काडल्यो वतल्यो। ज्यो अंडरग्रावंड करपाची गरज आसा तांकां अंडरग्रावंड करपाक सांगतले आनी तेंच्यो रिकवरी ज्यो आहा त्यो तेंच्यो करून घेतले। एक त्यांनी म्हत्वाची गजाल सांगला ती म्हटल्यार खंयच्याच केबल ऑपरेटराक सोडचें ना म्हटल्यार त्यांनी फायन भरचीच पडटली आनी प्रत्येक केबल ऑपरेटर ज्यांची फायन उरल्या तांकां त्यो कंपल्सरी भरच्यो पडटलो जरी तांकां टायम फ्रेम दिला आसत जाल्यार। ही एक म्हत्वाची गजाल आसली। आनी दुसरी गजाल सगळ्यांत म्हत्वाची म्हटल्यार फाटल्या कांय दिसांच्यो परत चर्चेक जो ऊत येयला तो म्हटल्यार रिशफल। ह्या रिशफलाच्या धर्तेचेर आयज आनी एक गजाल घडली ती म्हटल्यार मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान राज्यपालांची भेट घेतली आनी ही भेट घेतल्या उपरांत परत ह्या चर्चेक ऊत येयलो। तेच्यात दुसऱ्या सायडीन दामू नायक यांची दीपक ढवळीकरान येवन भेट घेतली। आतां हो योगायोग म्हणपाचो की हे खरेंच रिशफलाच्यो गजाली चालू आसा हे पळोवपाची गरज आसा। आमी दीपक ढवळीकर हांकां विचारपाचो प्रयत्न केलो की ही भेट कित्याक आसली। तशेंच दामू नायक हांकांय विचारपाचो प्रयत्न केलो की ही भेट ह्या भेटी दरम्यान कितें जालें। तर दोगांनी सांगलें की ही सदीच्या भेट आसली आनी कांय राजकीय घडामोडींची चर्चा जाल्यो पूण क्लियरली ते दोगांनी कांय उलोवंक ना। हेच्याच मजगती दीपक ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केलें ते म्हटल्यार CM सराक मिसगायड केला अशें आपूण म्हणूंकूच ना। ते सोशल मिडिया आनी कांय प्रिंट मिडियांनी तशें घालून एक अफवा पसरयला अशें तेंचें म्हणणें आसा। गजाल कितें आसली तरी रिशफल जातले बेगीनूच ही गजाल ह्या सगळ्या वरसून कळटा। मुखेलमंत्र्यांची राज्यपालांक भेट आसूनी किंवा दामू नायकांची आनी दीपक ढवळीकरांची भेट आसूनी हेचेर वरसून बेगीनूच रिशफलाची बातमी तुमच्या पर्यंत पावतली अशी सगळ्यो घडणुको ह्यो दिसता। ह्यो 2 म्हत्वाच्यो घडणुको आनी हेच्या वयल्यो बातम्यो तुमकां सताच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटले। तर ह्यो आशिल्ल्यो कांय म्हत्वाच्यो अपडेट्स। आनीकूय एक म्हत्वाची अपडेट ती म्हणल्यार मडगांव नगरपालिकेची। तर आमी घराचो कर वाडोवंक ना फकत वेपार परवान्याचें शुल्क वाडयलां अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी स्पश्ट केलां। तर काल विरोधकांनी तांचेर आरोप केलो ताका तांणी जाप दिल्या आनी फटीच्या वावड्यांचेर फटीच्यो वावड्यो पातळावच्यो न्हय अशें म्हणून दिगंबर कामतीन स्पश्ट केल्लें आसा। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन।
फोण्या फीश मार्केटाची जी बिल्डींग आहा तिची अवतिकाय जाल्ली आसा ती केन्नाय पडपाक शकता. ताका लागून फोण्या नगरपालिकेन थंयसरले जे वेंडर्स आहा थंयसरले जे नुस्तें विकपी आहा तांकां दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतरीत शिफ्ट करतले अशी नोटीस काडिल्ली. उपरांत ह्याच संबंदान आयज थंयसरले जे फीश वेंडर्स आहा तांच्यांनी नगरपालिकेचे नगरसेवक आनंद नायक हांची भेट घेतली. तांच्यांनी सांगलें की शिफ्ट करच्या पयलीं थंयसर आमकां ज्यो सगळ्यो साधन सुविधा जाय थंयसर प्रॉपर जर सारकी सुवात ना, बसपाक सुद्दां सुवात ना जी आतां शिफ्ट करतले थंय. ताका लागून तांच्यांनी मागणी केला की थंयसर सगळ्यो आमकां साधन सुविधा पयलीं दिया जाल्यारच आमी शिफ्ट जाता अशें. आनी ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर दुसरी बातमी म्हणजे धुळे म्हापसा हांगा काल सांजे वेळार उदकाची पायपलायन फुटलेली. थंयसर जे न्यू उदकाची पायपलायन घालतना ही जी पयलींची जी मेन जी उदकाची पायपलायन आहली ती फुटलेली. ताका लागून खुबशे जे उदक आसलें ते इबाड जावन थंयसरले इबाड जाल्या कारणान थंयसर ते घरांनी गेले आनी थंयसर घरांनी आनी तशेंच थंयसरल्यो गाडयो आहा तांकांय हेजो लुकसाण जाल्लो आसा. उपरांत ह्या विशीं जेन्ना उपरांत बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करपाक तेंच्यांनी हातीन घेतले, पूण खूब कळाव लागलो तांकां पुरा रात ही दुरुस्त करपाक लागली. सो ही जी बातमी तुवें 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर दुसरी म्हापशेचे जे पोरणे मार्केट आहा अलंकारा लागसार थंयसरली जी फास्ट फुडां तशेंच हॉटेलां थंयसर धाड मारलेले आसा. अन्न आनी वखदां प्रशासनान ही धाड आहा ती कितले दीस जाले जी सुरवात आसा. आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलां की जी नितळसाण नाशिल्ली ज्यो प्लेसी आहा पळय तेंचे थंयसरली जी थंयसरली जी जिन्नसां आहली ती बी जप्त केलेली जाय. ही जी तिनूय बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. काल अन्न आनी वखदां प्रशासनान म्हापशेच्या पोरण्या मार्केटात नितळसाण नाशिल्ल्या आस्थापनांचेर धाड घाल्ली आसा आनी ह्यान फुडें जर अशी नितळसाण नासतना आस्थापनां दिसून आयली तांचेर कारवाय करतले अशें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या वर्कर्सांनी सांगिल्लें आसा. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. आयज केप्यां कोर्टा कडेन रस्त्याचेर जे अतिक्रमण करून जे विक्रेते बसतात तांचेर आयज केप्यां पुलिशेन कारवाय केल्ली आसा. तांकां काडलेले आसा थंयच्यान. ते रस्त्याचेर बसनात ताका लागून अपघातय जावपाक शकतात म्हणून पुलिसांनी ही कारवाय केल्यात. आनी दुसरी बातमी जी म्हणल्यार विड्डे सांकळे वाळवंटी न्हंयत बेकायदेशीर रेंव प्रकरणात दिवचलचो जो मामलेदार आसा तांणी कळाव करपाक हयगय केल्लेली. ताका लागून आयज जे उच्च न्यायालयान जिल्लोधिकाऱ्याक तांकां कारणा दाखय नोटीस जारी करचे म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्यात. आनी हे प्रकरणात जे सांकळेचो जो तलाटी आहा तांणी अहवाल सादर केल्लो मामलेदाराक दिवचलच्या तांणी कळाव केलो. ताका लागून हे उच्च न्यायालयान ताची दखल घेतली आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7 बुलेटिनाक पळयात. वास्को कोर्टाच्या लागसार जे अतिक्रमणां करून बसपी वेवसायीक आसा तांचेर पुलिसांनी कारवाय केल्ली आसा. दर एकल्यान आपलो वेवसाय करचो पूण रस्त्याचेर मांडून ते करचे न्हय, कारण आतां अपघाताचें बी प्रमाण वाडल्यात तेन्ना अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून तांणी वेवसाय करचो पूण रस्त्याच्या कुशीक बसून तांणी तो करचो अशी पुलिसांचें म्हणणें आसा. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत लोकांक नोकऱ्यो दिवपाचें सरकारान थारायलां. दर एका मतदारसंघात 300 ते 400 नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लें. परवरे जाल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यांत मुख्यमंत्र्यान हें उलोवप केल्लें. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार मुख्यमंत्री सावंतान सालिगांव मतदारसंघाचो आमदार केदार नायकाच्या कामाची तोखणाय केल्या. ताचें काम आनी योगदान पळयलें जाल्यार केदार नायकाक बऱ्या पदाचेर हाडपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगिल्लें आसा. तशीच तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार कळसा बांदोरा प्रकल्पाचेर कर्नाटकान आनी एक पावल घेतलां. तें म्हळ्यार उदक वळोवपाच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करपा खातीर कर्नाटक सरकारान खानापूर तालुक्यांतल्या कांय शेतकारांक जमीन संपादना विशीं नोटीस जारी केल्ली आसा. तशेंच ह्या शेतकारांक 80 दिसां भितर हरकत सादर करपाची मुजत ह्या नोटीसी वरवीं दिल्ली आसा. ह्यो तिनूय बातम्यो सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात. ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो अपडेट्स. आनीकूय ज्यो अपडेट्स म्हत्वाच्यो येतात त्यो आमी तुमचे मेरेन पावयत रावतले. हाका लागून तुमकां आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें पडटलें. तेच प्रमाण 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात.
न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दीसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही.